गोंयच्या दर्यादेगांची झीज भरून काडपा खातीर सँड मोटर ह्या डच तंत्रज्ञानाचो उपेग करतले अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या। हालींच काब्राल हांच्या अध्यक्षताये पर्यावरण खात्याच्या एक शिक्षण मंडळान हॉलंड वचून ह्या तंत्रज्ञानाची पळोवणी केली। सँड मोटराचो उपेग गोंयांतूय करतले, ताचे खातीर डिसेंबर म्हयन्यांत हॉलंडच्या शास्त्रज्ञान गोंयच्या दर्यादेगांचो अभ्यास करपा खातीर आपयतले अशी माहिती मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या। रिक्वेस्ट केल्या की तेणी येवन सायंटिफिकली स्टडी करपाक जाय, अंडर करंट स्टडी करपाक जाय, विंड स्पेल्युशन स्टडी करपाक जाय, खुबशे गोष्टी करपाक जाय। तेजे खातीर आमी ते डिसेंबर येवपाचें काम आमी गोंयचो गव्हर्मेंटाक होस्ट करतले, ते येतले चॅक करपाक। आमी NCR, NIO बाकीच्यो सायंटिफीक बॉडी आसा तांकां एकठांय करतले, तेंचे डिटेल घेतले, तांकां दितले आनी दे वील देन एडवायज अस हाव टू गो अबाउट इट। सो म्हाका दिसता हेजेर म्हाका दिसता जर केलें आनी दे आर गिवींग गॅरंटी दॅट दे आर वर्क देर एट दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेच जे आज ते केलां फॉर द नेक्स्ट 30 years ती बीच तशीच उरतली म्हणून। सो इट इज अ गूड डिसिजन। आमी पळयता फाटल्या सरकारांनी खंय कोणे तरी जिओ ट्यूब घातलो रेंव तयार करपाक, बीच रोडींग फेल जाले। मागीर ट्रायपॉड घातले, अंजुना बी तेच्यानी पळयलें ट्रायपॉड घातले, ती फेल आनी वर्स जाले। सो सायंटिफिकली ते म्हणटाले, आमी तेणे डिस्कस केलें, ते म्हणटाले दिस इज नॉट द वे ऑफ सायंटिफिकली ऑफ मेकिंग थिंग्स। सो दिस इज द सक्सेसफूल वे अशें तेणी सांगलें। दुसरे कडेन तेणी दाखयलें की अशे बिचार खंय तरी बांदारा बांदल्या, म्हणजे अशें हें येवपाक, पूण ते इफेक्ट दुसरे कडेन जाता। पूण हांगा तेणी सायंटिफिकली प्रूव केला ऑलमोस्ट कोस्ट लायन ऑफ ऑलमोस्ट 8 kilometers तेणी केला आनी दे आर सक्सिडीड वेल। आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक देम ऑन बोर्ड टू हेल्प अस इन अंडरस्टँडींग सायंटिफिकली हाव वी कॅन गो